नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर। सविस्तर खबरां आली हेडलायन्स। 2 दिसांची चवथ पार, फुडल्या वर्षी लवकर या। गजर, ताळ, घुमट, शामोळेच्या तालार, फोगाच्या गडगडाटात 1.5 दिसाचे गणपती भक्तिभावान आनी जड अंतकरणान निरोप। बेकायदेशीर रेंव काडटना कुडचड्यार माड बाणसाय तिगांचेर फारपेट, एकलो सोंपलो, एकलो जखमी, एकलो बऱ्यान सालवार। जखमी जीएमसी शिफ्ट, पोलीस सोदता आरोपी। 7 ऑक्टोबराक प्रो कबड्डी लिगाक हे खेप गोंयांत प्रतिनिधित्व। पेडणेचो निहाल देसाय खेळटा यूपी योद्धा टिमीक। 12 टिमी वांटेकार, निहालाची फामील, पेडणेकारांक उमेद। निकते जल्मल्ले भुरगे मडगांवां शिरवडे सिवेज प्लांटा कडेन वडयल्ले मेळ्ळे। मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट, वडयल्ले कडेन भुरग्याक मुयांनी फोडले। सोनाली फोगाटाचे हत्येंत आरोपी सांगवानाचेर दुबाव वाडलो। फोगाटाची कोट्टींची जमीन किरकोळ मोलान लिजाचेर घेवपाचे यत्न। लीज पेपर करतल्यांची चवकशी, पुलीस चवकशेक हिसार गुरुग्रामांत। ऑक्टोबरासावन गिरो ISL फुटबॉल सर्त केरळा आड ईस्ट बंगाल पयली गेम। 12 ऑक्टोबराक FC गोवाची ईस्ट बंगाला आड कोलकातांत पयली गेम। सिजनाक 11 टीमी। दोन दिसांची चवथ जाली। बाप्पा मोरयाचो गजर, ताळ, घुमट, शामोळेच्या तालार, फोगाच्या गडगडाटांत 1.5 दिसाच्या गणपतीक भक्तिभावान आनी जड अंतकरणान निरोप। अजून 5 ते 7 आनी 11 दिसां मेरेन गणपती आसात। कोविडांतले बंधनाची उमेद भागोवंक अंदू कितलेशेच गणपती 5 दिसांचे। खेरीज आंगवणीचे सकाळी नव्याची पुजा करून सांजे महादेव गौरी गणपतीक निरोप। 2 दिसाची उमेद, उत्साह, भक्तिभावाची चवथ झाली। 1.5 दिसाचे गणपती राती गंगेच्या वाटेर भायर सरले। बाप्पा मोरया म्हणटना फुडल्या वर्सा बेगीन यो म्हूण दरेकल्याचो गणपतीक उलो। ताळ, घुमट, शामेळाच्या तालार, बाप्पा मोरयाच्या गजरात, मारान, फोगाच्या गडगडाट गणपती वर्साचे गंगेचे वाटेक चल्लो। तयेक आदी महादेव शंकराची पुजा, चवथीक गणपती, तसो गणपतीच्या विसर्जना आदी गौरी महादेवाचे विसर्जन। फाटल्यान गणपती भायर सरता। पंचमीक पयली गणपतीक नैवेद्याक नव्याचो पायस। चवथी कडेन नवे भात पीक वयर सरता। पयले कणस गणपतीक। पंचमीक घराघरांनी माटोळेक बांदून नवी पुजतात। नव्याचो पायस करून गणपतीक नैवेद्य दाखोवपाची परंपरा। शेत पीक राखचे, पोटा पाण्याक अन्न उदक कमी पडचे न्ही म्हूण गणपतीक मागणे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयांतय बेकायदेशीर रेंवेच्या धंद्यांत हत्या सुरू। बेकायदेशीर रेंव काडटना कुडचड्यार माड बाणसाय 3 जाणांचेर फारपेट। एकलो गेलो, एकलो फारासरची जखमी, तिसरो बऱ्यान सालवार। जखमीक जीएमसींत घाल्यात। काळखांत फारपेट, पोलीस सोदतात। 3 जाण झारखंडचे। रेंव काडटाले म्हणून पोलीस सांगतात। चवकशी चालू जाल्या। एक इन्सिडंट घडला माड बाणसाय की मेन जे प्रमाणे SP ट्राविस सॅमी ट्रावर्सला इन्फॉर्मेशन दिले की वो इन्सिडंट घडला की इल्लीगल सँडा लागून जे अरावंड रातचे सँड काडपाक गेल्ले आनी थंय 30 जाण लेबर आशिल्ले। ते 3 लेबराचे कोणे तरी बुलेट फायर जाली आनी तेतून एकटो थंय शॉर्ट डेड जालो, तशेंच एकटो इंजर्ड जालो। तशेंच तेजे बरोबर तिसरो मनीस आशिल्लो जो वड्याचो आशिल्लो, तेणे घेवन तो हांगा येयलो। मागीर तेजे नंतर कंप्लेंट जाली। पुलीस आता DYSP प्लस शिवेंदू तो IPS तो इल्लो DYSP निलेश राणे प्लस सॅमी ट्रॅव्हल्स तेणी येवन सगळे हे जाग्याची पाहणी केली। तशें आतां ते प्रमाणे तेणी SPन इन्फॉर्मेशन दिलें। आतां फॉरेन्सीक टीम येतली आनी मुखारचें इन्फॉर्मेशन जातलें। हेजे मुखारले update तुमकां मेळटली। About 1:30 also received an information from PHC health center
Kuchere, that 2 persons are brought there, and out of whom one was dead and other was critically injured with bullet injuries. So based on this information, we went to the spot. We are there at the spot. We are doing the Panchanama. We are ascertaining the actual cause of incident, what could be the motive, and the investigation is going on. We have also called a scientific team to lift possible evidences at the spot to know the exact this place of offense and all. And So- out of the two, one person by name Yusuf Alam, age 23 years, Jharkhand, he expired, and other fellow by name Mohammad Sahu, age 33 years, he is in a critical condition. He shifted to GMC Bamboli. तो विक्टीम किती करताले स्पॉटार Victim वड्यान रेंव काडपाक गेल्ले, that as per the information. आणि सर ते वड्यांक कितले जाण आशिल्ले? टोटल 3 जाण आसले, 2 जाण इंजर्ड जाले. आउट ऑफ देम एकटो मेलो, दुसरो क्रिटिकल इंजर्ड आहा, तिसऱ्याक कांय इंजरी जावना. तो मागीर वडे घेवन येयलो तो मागीर वडे घेवन येयलो आनी मागीर तेणें कडयले आनी मागीर ताका हॉस्पिटलान व्हेले. साहेब कसले गुळी मारले म्हणटा ते कसले पिस्टॉल गुळी सद्याक कांय खबर ना, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वी व्हेरीफाय करता. तेंगे बॉडी खंय व्हेले आतां? बॉडी थिंगा आतां पंचनामा चालू आसा, इन्क्वेस्ट चालू आसा, तेजे उपरांत पोस्टमॉर्टमाक बॉडी धाडटले. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर कुडचड्या साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. 7 ऑक्टोबराक प्रो कबड्डी लिगांत हे खेप गोंयाक प्रतिनिधित्व. पेडणेचो निहाल देसाय UP योद्धाक खेळटलो. गोंय आनी गोंयकारांक अभिमानाची गजाल. पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद अश्यो 3 कडेन मॅची जातल्यो. 12 टिमी वांटेकार. निहाल म्हणटा खेळगड्यांनी मेहनत करूंक जाय. येस मेळोवंक शॉर्टकट ना. प्रुडंट निहाल आनी ताच्या फॅमिलीक मेळ्ळे. निहाल प्रो कबड्डी लिगाच्या 9व्या सिजनान वचपाक तयार. ल्हानपणासावन मेहनत केल्ली ताचे खंय येस आतां मेळ्ळें. हांव ल्हान आसतलो तेन्नाच्यान डॅडी बीन खेळटाले, तांकां पळोवनूच खेळपाक शिकला. आनी स्कूल लेवल मागीर स्कूल लेवल, हायर सेकंडरी, कॉलेज लेवल म्हाका टिचींग स्टाफूय तसोच मेळ्ळो स्पोर्ट्स हितून. तेणें म्हाका अप्रिशिएट केलें. आनी मागीर आमी आतां न्यू आमी क्लबाक खेळटा, आदर्श विवास संघ. ते भुरगे वांगडा आसले, तेंच्या वांगडा कंटिन्युअस खेळप. आतां स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मागीर दुसरे ऑल इंडिया टुर्नामेंट खेळप. आनी आतां नॅशनल खेळून आतां ही अचिवमेंट मेळ्ळा. हे तुजी अचिवमेंट तुका जी मेळ्ळेली आसा हेजे श्रेय जे आसा तूं कोणाक दिता? श्रेय म्हटल्यार पप्पा केल्यार पेरंट्सांक म्हाज्या, कित्याक तेंच्यांनी स्टार्टींग पासूनच म्हाका सपोर्ट केला. तसोच फूल फॅमिली, गोवा कबड्डी असोसिएशनाचे दत्ता कामत आनी पुनी कामत, तेंच्यांनी सपोर्ट केला. तसोच ल्हान आसतना पासून कोच म्हाका योगेश सवादेसाय म्हणटा, तेणी सपोर्ट केला. तशेंच बाकीचे प्रसाद गांव, फुटबॉल ल्हान पासून कोचिंग तेंच्या पासून घेवन मागीर आतां ही अचिव्ह. तशेंच स्पोर्ट्सान सुद्दां करियर आसा. हे आतां लायक पेरंट्सांक पळोवंक जाय, तेंच्यांनी सुद्दां भुरग्यांक स्पोर्ट्सान प्रमोट करता. आजचे जे यूथ आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? कित्याक खुबशे यूथ जे आसात अशें म्हणटात की म्हणजे पयशाचे फाटल्यानय धांवतात आनी थोड्यांचें म्हणणें आसा बेगीन इनकम जाय तांकां, शॉर्टकट इनकम. तर तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तशें पळोवंक गेल्यार शॉर्टकट असो कसोच ना. कसल्याच बाबतींत तूं शॉर्टकट घेवपाक कितें शॉर्टकट करना. जो मेरेन तूं मेहनत करना, कितून ह्या दिना, डेडिकेशन दिना, तो मेरेन तुका सक्सेस मेळपाक डिफिकल्ट. शॉर्टकट कर लायफान ना, कसल्याच बाबतींत, स्पोर्ट्सान जावं आनी कसल्याय. पेडणेकार गोंयकार धरून आवय बापायकूय निहालाचो अभिमान. 16 वर्साचो आसतना क्रिकेटीक सिलेक्ट जाल्लो, की गोंयची टिमीक सिलेक्ट जाल्लो. आनी ताका कबड्डीची चड ह्या म्हणजे 16 त्या क्रिकेटीक तेणी कित्याक आपणाक कबड्डी खेळोंक जाय, हे नॅशनल आसलें. आनी त्या लागून तो 16 ते क्रिकेटीक वचोंक ना, तो कॅन्सल केलो. थंयसून तो कबड्डीकच हे जाल्लो. इतलें जालें, तो क्रिकेटीक सुद्दां सिलेक्ट जाल्लो पळय गोंयची टीम. पुताची तोखणाय करतना आवय भरून आयले. खूप बरें दिसता. म्हणजे माझे मन भरून आयलें आज की म्हज्या चल्यान आज नांव वयर काडलें, सगळ्या जगाचेंच नांव वयर काडलें. आनी तेचे फूल म्हणजे तेचे जे टीम मेंबर्स आसा पण तेचे टिमीचे खेळाडू आसा तेंच्यांनी ताका फूल सपोर्ट करून आज ताका वयर पावयलो.
हे म्हाका खूब बरें दिसलें. त्या आज खंयच्याच पेरंट्सान आपल्या भुरग्याक खेळाच्या बाबतींत जावं शिक्षणाच्या बाबतींत केन्नाच फाटीं उरपाक जायना. ज्या भुरग्याक जिद्द आसा त्या भुरग्याक आपले फुडें कितें जावपाचें आसा तें आपणे जिद्दीन करपाचें, हेच तेंच्या पेरंट्सान तांकां हें दिवपाचें. 10 लाखाक येवपी योद्धान निहालाक घेतला. पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद अश्यो 3 कडे लीग मॅची जातल्यो. 12 टिमी वांटेकार जातल्यो. क्रिकेट, फुटबॉलान जाले आतां गोंयचें नांव वयर काडूंक कबड्डी लिगान गोंयकार. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगेमणी. निकते जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याक कपड्यांत आनी प्लास्टीक पिशवेंत बांदून कोयरांत उडोवपाचे प्रकार घडत आसात. फांतोडेर असलीच एक केस मडगांवां शिरवड्या जाल्या. निकतें जल्मल्लें चली कपड्यांत बांदून सिवेज प्लांटा कडेन उडयल्लें मेळ्ळें. ताका मडगांव जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलां. त्या भुरग्याक मुयांनी फोडलां. फाटल्यान सोडून आवाज येता दोग जाणांनी आनी मागीर कोण पेरंट आवाज येयला हिंगा फाटल्यान. ते मागीर पयलीं बिली ही भूत बीन आसतो म्हण मागीर ते मागीर ओपन कुलाचे भुरगे ही हाडून मागीर ते मे सायडीन दवरला आनी एम्बुलन्साक फोन मारीत आहा. एम्बुलन्स बाप काय बाई बाय कोणागे ते खबर ना, कोणागे ते खबर ना. ते मुय येयले म्हूण तेम काडून ते हिंगा हाडून दवरले ही मुखार. सारकें न्हू? न्यू बॉर्न बेबी दिसता. न्यू बॉर्न फ्रेश. आनी एम्बुलन्सा फोन मारीत आहा ही. एम्बुलन्स ना, इवन पुलीस तेकून फोन मारताय. कितले वरान येयला एम्बुलन्स? 3 वरान सुमार एम्बुलन्स येयला. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात स्टुडंट. सोनाली फोगाटाच्या हत्ये उपरांत आतां आरोपी सुधीर सांगवानाचेर दुबाव वाडटा. सुधीराचो सोनालीच्या फार्म हावस आनी शेतकी जमनीर दोळा आशिल्लो. प्रॉपर्टी तो लिजाचेर घेवंक सोदतालो. गोंय पुलीस ते नजरेन आतां चवकशी करतात. पुलीस लीज पेपर करपी वकील आनी संबंधितांची चवकशी करतात. हिसारा उपरांत गुरुग्रामांत पुलीस वतले. थंय फ्लॅट आनी मोटार तपासपाची आसा. हार्ट अटॅक, ड्रग्स आणि आता सोनाली फोगाटाच्या केशीत प्रॉपर्टीचे अँगल. गोयची टीम हरियाणात सोनाली फोगाटाच्या गावात खुनाचे केशीत खोलायेन तपासणी करता. सोनालीच्या फार्म हाऊस आणि शेतकी जमनीचेर आरोपी सुधीर सांगवानाचो दोळो आशिल्लो. कोट्यांनी रुपयाची सुवात तो खंय किरकोळ मोलान लिजार घेवपाक सोदतालो. पुलीस आता लीज पेपर करपी आणि हेर संबंधितांकडेन चौकशी करतात. गोंय पुलिसांनी सोनालीच्या घराची तपासणी केल्या. गुरुग्रामातल्या फ्लॅटाची आणि ग्रीन सोसायटीत पार्क केलेल्या सोनालीच्या मोटारीची पुलीस तपासणी करतले. मात घरचे म्हणतात गोंय पुलिसेक काय मेळना, सीबीआय चौकशी जायची. ये आए हैं, घर चेक करें, इनको यहाँ से कुछ मिला नहीं है. और कल जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हम इनको दे दिए जो भी हमारे पास थे. वो तो देखो ऐसे है, जब भी तो हम सीबीआई की जांच कर रहे हैं बार बार किस वजह से उनकी हत्या हुई है और क्यों करी गई. तो वो तो वही पूछे उनसे, गोवा पुलिस अच्छे से पूछेगी तो बता पाएगी. क्योंकि गोवा के जो सीएम हैं वो तो ये कह रहे हैं कि गोवा पुलिस पे पूरा भरोसा है. हाँ वो तो कह रहे हैं, लेकिन हमें तो सीबीआई की अच्छा अंदर से कुछ मिला अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला. आप लोग सेटिस्फाई हैं अंदर जो पड़ताल की गई? बस वो अपना काम कर रहे हैं जी, क्या बताएं, हमें तो कुछ. आपको बताया कुछ मिला अंदर से? नहीं, कुछ मिला ही नहीं उनको. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सैम राखूनय पोटा खातीर 4 पयशे जोडूं येता. शेतकामा प्रमाण हनी फार्मिंगांतय गोंयकारांक बरी संद आसा म्हूण केळशीचो हनी फार्मर लेस्ली पेरेर सांगता. म्होवाक मागणी बरी आसतनाय गोंयांत उत्पादन कमी. बायोडायवर्सिटी बोर्डा वरवीं सरकारान चालीक लायिल्ली स्कीम घेवन गोंयकारांनी हनी फार्मिंगांत देंवचें म्हूण उलो. गोंयच्या शेतकी प्रयोगाचेर खासा रिपोर्ट. आतां हांव एक्चुली अबुधाबी दुबय हांव कार्गो काम करून आयला. आफ्टर दॅट येयले तेले उपरांत मागीर गोंया येवपाचें सेट जावपाक चिंतलें. हांव स्टार्ट थिंकींग चिंतून कशें केलें बरें. देन आय स्टार्ट आय हॅविंग अ पोल्ट्री सेंटर. आतां म्हळ्यार आनी कितें करया. सो समवट म्हाका एक बीजाचें एट्रॅक्शन जालें. कोणें आयकलें हांवें 6 फ्रेम्साचे बॉक्स हाडले उपरांत ते म्हणून बिल्डअप करता. बिल्डअप केले उपरांत 8 फ्रेम्स जाता. आफ्टर दॅट द बीज डू देयर ओन वर्क. दे गेट पोलन, दे गेट नॅक्टर, द क्वीन स्टार्ट लेयींग एंड हानी मेवता आमकां खाली जानेवारी साकून. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे 5 months we are getting honey.
If you're taking good care, you can get at least 4 or to 5 kilos of honey in one colony. So I've taken around say about 30 kilos of pure आमचे गोवन local honey. We are selling it at least 1,800 per kilo. But there's a lot of demand, but supply is less. Government's providing 90% subsidy to Khadi Board, Village Industries Commission. Bites, stings are there, which is also it's understood it is good for your health as per the research, as per the articles I'm reading, like it helps your arthritis, it helps your blood circulation, also many things are there. But 1 bite, 2 bite doesn't kills you. आमचे कितें आसता आमचे बी वेल आसता जॅकेट आसता then we put gloves also, so there are no bites. In Kavelosi itself, you have more than 25 boxes active in every home, and all those they got training. We train them, and they have certified. Plus also we are, as biodiversity, we have supported them for 15 more boxes, and this is a very good initiative to make self-reliant. आमचो सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंया. And as biodiversity chairman, I urge my fellow villagers, let us come together and bring the initiative so that we are self-reliant and preserve our biodiversity in many ways. There can be a butterfly garden, that can be mushroom cultivation, and all this government is funding, biodiversity is funding. पोर्तुगीज तेंपावेल्या काणकोण पालिकेचे बिल्डिंगेची पुनर्बांधणी आनी विस्तार फुडें धुकलोच ना. वर्स जालें अजून खांब्याच वयर सरतात. कामाचो नेट पळयल्यार प्रकल्प तडीक लागून खंय 10 वर्सां तरी वतली. काणकोणच्या उदरगतीचो विचार करून खंय सरकारान कामाक नेट दिवचो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा कामाक आडमेळी, पावस बादता, उदक तुंबून चिखल जाता. आणि पिलर उजून उभी जालें ना म्हणल्यार पळय पिलर भरली पसून जालें सारकें. आणि 1 वर्सा टेंडर जाल्लें आतां 6-7 म्हयने वर्स जालें अशें काम चलता. आनी हे पयशे आमचे गव्हर्मेंटा पयशे म्हणटा आमचे पयशांनी हो प्रोजेक्ट जाता हो पळोवपाक केन्ना मेळटा आमकां. कमीच कमी 10 वर्स वतले अशें म्हाका दिसता पयल्यार. आतां कांयच चलना. एक पिलर घालना ना हांगा व्हड बिल्डींग मात सोबाय ना. आनी हें कितें चल्लां. आनी हो कोट्यान रुपया प्रोजेक्ट आसा तो इतले स्लो जाल्यार जावप केन्ना. सरकारान दुर्लक्ष करून मातशें कामां हेका स्पीड दिवची. एक काम चलते पयलीं 10 वर्सां काम जावपा ना. हे आमकां जातले बेगीन जावपा जाय. आनी काणकोण डेवलप जाय जाल्यार अशी करून कोता येना. जातले बेगीन जावपा न्ही. आनी आमकां विथीन 6 म्हयन्या भितर बिल्डींग उबी जाली जाय. की आमकां काणकोण डेवलपमेंटाक आमकां खंयची पार्टी लागना. आमकां काणकोण डेवलपमेंट जाय. नाल्यार आमी हेतूक NGO येता हेतूक खूब जाण पडपा आहा. कित्याक हे काम अशें जाता गव्हर्मेंटाक पयशे रेडी आसता. पयशे ना तेन्ना काम व्हरता वेगळे. पयशे रेडी आसतना काम अशें जावपा जायना. कारण संत गतीन चल्लें काम ते पळयत जाल्यार आमकां खंत दिसता की हें काम अशेंच उरपाचें काय म्हण. कारण मुख्यमंत्र्या फाटोफाट सभापतीचो नंबर लागता आनी सभापती हें काम करून हाडटलो अशी आमकां आशा आसा आनी ती बेगीन जावची अशी आमची इच्छा आसा. क्या डिले क्या सर, मेरे यहाँ जगह नहीं है. दूसरा अभी तक आपके सामने मटेरियल आया, मेरा जगह नहीं रखने के लिए. मैं कितना खाली किया रोड पे, वहाँ खाली किया बोल के. वो गाड़ी हटाने के लिए बोला, कोई हटाता नहीं है. मिक्सर मेरा वहाँ है. मिक्सर डालने के लिए मतलब क्या, मेरा खड़ी से कुछ डालने के लिए जगह चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है. बारिश से हमको सता रही है बोल के. हम क्या करेंगे बोलिए सर. ये लोग रोड देता नहीं है सर. यहाँ से छोटा गाड़ी आता तो ये लोग नहीं देता है. एक गेट से लेकर आते हैं सर. बोलिए आपके सामने गाड़ी खड़ा है कि नहीं. देखिए उधर मैं किधर से गाड़ी घुसाऊँ. इधर मेरा सोलिंग का, रबड़ का जो भी गाड़ी आता है, मिट्टी गाड़ी आता है, मैं किधर से घुसाऊँ सर. इतना पानी है. अब मैं दिखाता हूँ आपको. दिखाऊँ वीडियो अभी सब कुछ यहाँ का. आप खुद बोलेंगे तुम लोग कैसे करता है. देखिए सर, हम लोग को मतलब खुशी नहीं है कि बैठ के यहाँ रखने का. हम लोग सोचते हैं जल्दी काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमको भी थोड़ा कोई नाम मिलेगा. होता नहीं अभी होता. लेकिन सर कितना पानी जो अभी देखिए जो हम लोग खुदाई किया ना सर, इसमें 600 कीचड़ आ गया पूरा मट्टी के भैल के. जी म्युन्सिपालिटी नवी जी भाड्यान जागा घेतल्या ती सामकी ल्हान आसा. लोकांक खूब त्रासदायक जाता. थंय पार्किंगय मेळना. हांगची थळाव्या लोकांची अशी मागणी आसा की बेगोबेग ही बिल्डींग जावची. पूण जे ह्या तरेन काम चल्ल्या ती काम म्हाका दिसता सामकी स्लो वयता. आनी अशी जर तर जालें जाल्यार हांकां हांगची स्थानिकांनी असो तिडक व्यक्त केला की कॉन्ट्रॅक्टर तरी म्युन्सिपालिटीन बदलचो. कित्याक हें बेगीन काम जावचें म्हणून. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. 24 वरां उक्ती आनी जाय जाल्यार वखदां घरा पावोवपाची सर्वीस. वखदांचेर 10 ते 15% डिस्कावंट. वेलनेस फार्मासीचे सांखळे पयले आनी गोंयांत 22वें आउटलेट उक्तें. वेलनेस फॉरएवर सर्विसीचो सांखळेकारांनी लाव घेवचो म्हूण उलो.
साखळीमध्ये आम्ही आता नवीन आउटलेट चालू केलं आहे जे 24 तास लोकांना सर्व्हिस देणार. साखळीतल्या लोकांना आम्ही 24 तास सर्व्हिस म्हणजे फक्त काउंटरवर नाही देत, तर लोकांनी कधी कॉल केला डिलिव्हरी पण आम्ही 24 तास देतो. तर प्लीज या सर्व्हिसेसचा फायदा घ्या आणि एकदा प्लीज आमच्या वेलनेसला व्हिजिट करा. आमचे हांगासर वखदां तशें बाकीचे हेर गजाली ज्यो आमकां डेली लागतात त्यो आमचे अवेलेबल आसता. तो तेन्ना तुमी एकदां आमच्या आउटलेटीक जरूर व्हिजिट करा आणि आमच्या सर्व्हिसींचो लाभ घेया. आमचे कडेन फार्मा, FMCG, रिहॅब तशेंच व्हडल्या धाकट्यांक सगळ्यांक लागता त्यो वस्तू अवेलेबल आसता विथ डिस्काउंट. आमचो डिस्काउंट 10% स्टार्ट जाता टू 15% ऑन मेडिसिन्स. तेन्ना आमच्या आउटलेटीक जरूर एकदा व्हिजिट करा. ठीक आहे. आणि चतुर्थीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तुमकां चवथीची उनुनीत पडली. एंड आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा. सात ऑक्टोबरासावन हिरो ISL फुटबॉल सर्तीचो 9वो सीझन सुरू. गेल्या सिजनाचो उपविजेतो केरला ब्लास्टर आनी ईस्ट बंगाला मदीं कोची जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार पयली गेम. 12 ऑक्टोबराक FC गोवा ईस्ट बंगाला आड कोलकाता पयली गेम खेळटले. ह्या सिजनातूय ISLांत 11 टिमी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.